येवकार हांव जवाहर सर्वेकायच्यो हेडलायन्स। 17 वर्सां सकयल्या बायलां खातीर गोंयांत 10 ऑक्टोबराक जातले फिफा विश्व चषक। बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत जातले उक्तावण, सांगले खेळां मंत्री गोविंद गावडेन। भर पावसात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम, मांद्रेचे रस्ते दवरल्यात उस्तून। कागाळींची कोणच घेना दखल, शेवटाक मांद्रेकार पावले पुलिशेंत। उपाय काडलो ना जाल्यार वतले कोर्टांत। व्हडा दबाज्यान गोंयांत जाली दर्यादेग नितळसाण मोहीम, पूण कोलवा दर्यादेगेर सापडले टार बॉल। गोंयच्यो वेळो समस्या मुक्त जावंक ना हाची दिली गवाय। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। आयच्या दर्यादेग नितळ करपाचे मोहिमे वेळार कोलवा दर्यादेगेर टार बॉल दिश्टी पडले। राज्यांत येवपी पर्यटकांक नितळ आनी सुरक्षीत दर्यादेगो दिवपाच्या हेतान सरकारान मेगा नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली, पूण मदींच कोलवा दर्यादेगेर टार बॉल सापडिल्ल्यान दुदांत मीठ घातिल्ले वरी जाला। आज वर्ल्ड क्लिनिंग बीच क्लिनिंग डे आज सेलिब्रेट करपाचे सगळे बिचांनी जे सरकारान ठरयिल्ले कडेन आसा आनी हेजे खातीर आज खुबशे जे डिपार्टमेंट आसा हे आपल्याला स्टाफ घेवन त्या बिचाचेर गेले कडेन आसा। आज तुमकां आमी दाखयतात असोच जो बीच जो फेमस आयकॉनीक बीच म्हणटा तो कोलवा बीच। ह्या कोलवा बिचाचेर आज तुमी पळयता आमचे फाटल्यान सगळे जे स्टाफ आसात, जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आसात, हेंचे स्टाफ जे आसात हे पावले कडेन आसात आनी तयारी करतात बीच क्लीन करपाची। आज हो बीच क्लीन करपाचे दिसाक तुमी आमी दाखयतात की ह्या बिचाचेर कितले तार बॉल्स जे आसात हे आज हांगा येयले कडेन आसात। हे तार बॉल्स बीच निवळ करतले काय कितें, हे जे स्टाफ आसा जे बीच क्लीन करपा येयले हे आज हे बीच क्लीन करतले काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा। आनी हो जर बीच क्लीन जायना जाल्यार हांगा खंयच्या ट्युरिस्टांक हांगा येवपाक मेळपाना, कित्याक हे जे तार बॉल्स आसात हे पांयां लागतात आनी हांगा चलपासूच जायना। तुमकां आमी आमचे फाटल्यान आनी एक दाखयतात जो फातर आसा हे फातर फक्त पांय पुसपाक, कित्याक हे तार बॉल्स जे बुटांक हे दोत्यां लागतात हे पुसपाक हो फातर हांगा स्पेशल दवरले कडेन आसा। जर इतली सुद्दां जर घातल्यान जी मशिनरी वयता, ज्यो बोटी वयता हेंका जर मातशें जर पडोन गेलें ना लोकांचें जाल्यार हे बीच उरतले, हे बिचार लोकांक येवपाक मेळटलें काय कितें होय प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा। आतां बरे बरे ऑफिसर आनी बरे बरे हांगा MLA आनी मिनिस्टर येवपाचे आसा, हे निवळ करतले काय कितें, हो जो स्टाफ आसा हो हे बीच क्लीन हो करतले काय कितें हे पळोवच पडटलें। गोंयच्या दर्यादेगांचेर परत एक फावट डांबराच्या गुळ्यांचे सावाट पातळपाक लागला। नितळसाण मोहिमेक मंत्री, आमदार आनी विद्यार्थी गोंयच्या दर्यादेगांचेर पावले, पूण कोलवा दर्यादेग नितळ करप्यांक एकदम वेगळी वास्तवताय दिसली। कोलवा हांगा हाजीर आशिल्ल्या जायत्या राजकारण्यां मदीं सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकाराचोय आस्पाव आसलो। ताका टार बॉलचे हजेरीचेर प्रतिक्रिया विचारली, आयकात। सर आज बीच क्लीन जातो अशें दिसता, इतलो स्टाफ आसा, इतलो आसा, जे सिच्युएशन जर आज पळयलें ह्या बिचाचे तार बॉल्साचे हांगा चलो तरी मेळटा दिसता। कशें आसा प्रत्येक गजाल कशी आसा की जातली म्हणून करपा जाय, व्हडलो क्वेश्चन मार्क घेवचे करचे पेक्षा की मायंडाक आमी क्वेश्चन मार्क दवरप ना आमी क्लीन करतले, आमची इंटेन्शन थॉट पॉझिटीव आसपाक जाय। ते करपाक गेले जाल्यार आमकां कांय अशक्य ना, 100% जाता। पूण हे जे पांयां लागता तार बॉल्स हे चलोंक सुद्दां मेळना हांगा, जे ट्युरिस्ट येयले जाल्यार सुद्दां हांगा पळय सगळ्यो ज्यो पळय ज्यो इंटरनॅशनल संस्था आसा पळय सगळ्यो कित्याक लागून जाता कित्याक येता सगळो अभ्यास करून चालू आसा। फायंड आवट जाले जो पळय सोर्स आसा ते जावपाक जाय तो एक ब्लॉक केलो ऑटोमॅटीक। सोबीत दर्यादेगो निवळ करपाच्या यत्नांत शेकड्यांनी विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो। आयज भायर सरपी जायते लोक म्हणटात दर्यादेगांचेर भेट दिवप बंद केला। दर्यादेगेर नेमान येवपी डांबराच्या गुळ्यांक लागून दर्यादेगेर चलप कठीण जाता आनी आतां जायते थळावे लोक आपल्यो मोगाळ दर्यादेग कोयर आनी डांबरा खाला बुडटाना पळयतात। सप्तकाचे निमणे कडेन आवडीच्या दर्यादेगेर भेट दिवपाक अनमनतात, थंयच्या बुरशापणाक लागून। Everyone has come here from a very young age. Kolwa is like the place, the beach for Goans, and
over the years, it has been very sad to look at it. Every time I come here, we stopped coming to Kolwa slowly. Like, Tar first balls. it used to be so nice, and now with all the star and all, I feel like today I came after so many years, and look at our shoes here. It's like, with this, I don't know how can one enjoy this. I feel like we've forgotten to take care of our beaches, something that we hold so dear. How can we let something go to waste like this? And over there, it's very sad. As we are growing up, I want my kids, I want the future generations, people who will be in Goa here, who have to take care of it. We have to start taking care of it. All of a sudden seeing a site like this is rather it's not really nice for everyone to see something like this when Goa was a place taken really good care of. गोवा 360 ते कोलवाचा रमेश नाईक राव. 70 एकेरी SBI बँकेच्या लूटमार प्रकरणात आणीक एका मनशाक धरला. ह्या प्रकरणातलो अटक केल्लो हो चौथो आरोपी. त्याच्याकडल्यान 8 लाखा वयर रोख आणि 50 लाख भांगर वसूल करपाक पुलिसांक येस आयला. पळयात. SBIच्या केरी शाखेत जाल्ल्या चोरी प्रकरणात जंय 3 लुटमारांनी बँक मॅनेजराक बंदुकेचो भंय दाखोवन अपहरण करून ताका आनी ताच्या कुटुंबाक मारपाची धमकी दिली आनी बँकेचे लॉकर उक्ते करपाक लायले. 5 आरोपींनी सुमार 10 लाख रोख आनी बरेच भांगार घेवन फुज्ज्यो काडल्यो. पूण पुलिसांनी दिवचल, वाळपय, फोंडा आनी पणजे पुलिसांनी केल्ले चोड कारवायेत चौथ्या आरोपीक धरून ताजे कडल्यान सुमार 50 लाख रुपया मोलाचे 1.1 किल भांगार आनी सुमार 8 लाख रुपया रोख मेळयले. तशेंच आरोपींनी बँक मॅनेजराचे अपहरण करपा खातीर वापरिल्ली गाडी आनी धमकावपाक वापरिल्ली सुरी पुलिसांनी हस्तगत केल्या. पूण तातूंतलो एक आरोपी अजून फरार आसा. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. हरियाणाची भाजपा फुडारी सोनाली फोगाटच्या मरणाची चौकशी केंद्रीय तपास खातें करता. आयज CBI फॉरेन्सिक तज्ञांनी अंजुनाच्या रिसॉर्टाक भेट दिली जंय फोगाट राविल्ली. हरियाणात व्हड बोवाळ जाल्ल्यान आनी राज्य सरकारान सारको तपास करूंक ना असो आरोप जाल्ल्यान CBIन 15 सप्टेंबराक थळाव्या पुलिसां कडल्यान चौकशी हातांत घेतली आनी ह्या प्रकरणात FIR नोंद केली. फोगाटाक सुरवेक काळजाचो आताक आयिल्ल्यान मरण आयलें अशें मानताले. तिचो खून करून तिका मारून उडयल्या असो आरोप कुटुंबान केल्या उपरांत खून प्रकरण दाखल केलो. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार. आता घे एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत येरादारीचे नेम कडक करपाचे बाबतींत सरकारान खर पावलां उबारल्यात खरीं, पूण बरे रस्ते दिवपाक गोंय सरकाराक अपेस येयला हेंवूय तितलेंच खरें. रस्त्यावयली फोंडकोलां आसूं वा रस्त्यांचो दर्जो कोणच धादोशी नात. बाबत रस्त्याक लागून आयज सकाळीं काणकोणां बस कोसळ्ळी. पळयात आमचो खाशेलो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्या गावडोंगरी आणि खोतीगांव सारख्या ग्रामीण भागांचे रस्ते अजूनही सामके अरुंदूच आसा. जेन्ना जेन्ना फुडल्यान गाडयो येतात तेन्ना 4 चाकीच्या गाड्यांक एकामेकाक सायड दिवपाक वाटूय मेळना. आज अशाच तरेची हांगासरली एक पॅसेंजर बस जेन्ना गावडोंगरींतल्यान खोतीगांव भागान वयताली तेन्ना ती रस्त्याच्या सायडीन गेली आणि हांगासर एका रुखाक लागून रावली. जर तर हांगासर रूख नाशिल्लो जाल्यार हांगासर बस पडले उपरांत बरेचशे पॅसेंजराक नुकसाण जावपाचें आशिल्लें. त्याच बरोबर खुबशे आनीकूय नुकसाण जावपाचें आशिल्लें, पूण सुदैवान बस उबीच आशिल्ल्यान तशें मोठें नुकसाण जालें ना. पूण बशीचे कांय प्रमाणात फुडले हारशेय फुटला. हांगासर जे हे वल्त आसा हे वल्त हांगासर सामकें डेंजरच आसा. आनीक हे वल्त डेंजर आसता बरोबर रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान जेन्ना फुडल्यान गाडयो येता तेन्ना सामकें सिच्युएशन डेंजर सिच्युएशन जाता. खास करून शेनवार आनी आयताराक ह्या भागान बामणबुडो म्हणटा तो वॉटरफॉल आसा, थंयसर कितलेशेच गाडयो येता वयता. बरेचशे जो सोरोप येवन हाडमुटीपणान गाडयो चलयता त्या वेळार जेन्ना बऱ्या रितीन गाडी चलोवपी मनीस सुद्दां तांकां बाजू दिता तेन्ना अशा तरेची सिच्युएशन नशिबाक येता. ह्या तरेच्या सिच्युएशनाचेर आनी रस्त्याचेर गंभीर्यान गव्हर्मेंटान आनी खास करून संबंधीत खात्यान लक्ष घालपाक जाय. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर. मांद्रे मतदारसंघात लायटीचे अंडरग्राउंड केबल घालपाचो वावर चल्ला, पूण कसलेंच नियोजन नासतना भर पावसात चल्लेल्या ह्या कामाक लागून लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. संबंधीत अधिकाऱ्या कडेन कागाळी करूनय सगळ्यांनी कानार केंस ओडिल्ल्यान थळाव्यांनी शेवटाक पेडणे पुलिशेंत कंत्राटदाराच्या विरोधात कागाळ नोंदयली. मांद्रे मतदारसंघात चलिल्ल्या अंडरग्राउंड केबल घालपाच्या कामाक विरोध ना, पूण लोकांचो जीव धोक्यात घालून नियोजन शून्य पद्दतीन काम करूं नाकात. आयकना जाल्यार कंत्राटदारांक कोर्टात खेचपाची तयारी दवरल्या. थळावे स्वराज्य संघटनेन शिटकावणी दिल्या.
कंत्राटदाराची बेफिकिरी, संबंधित अधिकाऱ्यांचे घाळपण आणि सरकाराची आडनदर या पैलूंचेर थळाव्यांनी उजवाड घातला. आणि हे जे काम आसा ते सगळे सुरक्षेचे उपाय योजून काम फुडें व्हरचें. कारण आतां सगळ्याक अर्द्याहून अदीक रस्तो व्यापलेलो आसा, खड्डे व्हडले व्हडले चर मारलेले आसा आनी गाडयो थंय स्लीप जावन पडटा. पयल्या फेरयेन तुवें टू आगरवाडा पर्यंत काम सुरू केल्लें. आतां आगरवाडा टू मांद्रे MDR 17 हांगा काम सुरू जालां. त्याच बरोबर इंटरनल रोड जे मांद्र्यांतले म्हणजे मांद्रे मतदारसंघातले सगळे एका वेळार काम सुरू केल्लें आसा. आणि सध्या पावस पडटा, अर्द्याहून अदीक रस्त्याचेर मातयेचे थर घालता. काम इतले खड्डे कोण थंय कसलेच सुरक्षेचे उपाय योजलेले ना. फुडें जर कितें तरी वायट गजाल घडली जाल्यार ताका इलेक्ट्रिसिटीचो जे इंजिनियर आसात, PWDचे इंजिनियर आसात आनी कॉन्ट्रॅक्टर हे जबाबदार आसतले. सरकारी अधिकारी कशे वागतात ताचो दिसपट्टो अणभव लोकांक येताच. स्वराज्य हे संघटनेच्या वावुरप्यांकूय अर्थातच तो येयलो. सगळ्यांनी कानार केंस ओडले. तत्परताय दाखयली ती फकत पेडणेचो पुलीस निरीक्षक दत्ताराम रावतान. आयकात प्रसाद शहापूरकाराक. कसलीच काळजी न घेता कॉन्ट्रॅक्टरान संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरान आपलं काम केलं. तर हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण? तर हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा MS अरविंदा इलेक्ट्रिकल्स बेंगलोर आणि तो जॉयंट व्हेंचरान मेसेस पियनरो इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड परवरी ह्यांच्या संयुक्त विद्यमान ह्या अंडरटेकिंगाचं काम करता. स्वराज्याकडे जे तक्रारी पावल्या आणि स्वराज्याक स्वतःहून दिसला काम ह्या आमच्या खातीर चल्ला. लायटीचो उपक्रम, लायटीची व्यवस्था ही नागरिकां खातीर, ग्रामस्थां खातीर चल्ला. बरी गजाल मांद्रे मतदारसंघ. पण ती करता आसतना जनतेच्या जिवाशी खेळ करूया नाका. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जवळ 17 कोटीचो हो प्रकल्प, 17 कोटीचा ह्या टेंडर कसलीच कोणाचीच PWDची बाकीची संबंधिताची परमिशन न घेता जुनान ह्या भर पावसाच्या दिसान तो कामाक सुरवात करता. आयज दिनांक 16 पासून आम्ही अधिकाऱ्यांची गाठी भेटी घेत आसत, पण सगळ्यांनी मवळ उत्तरां दिले. आम्ही कारवाई करतो, आम्ही हे सांगतो, आम्ही रिक्वेस्ट करतो. कोणच असो जबाबदारीन किंवा ह्या बाबा खरंच महत्वाचं काम आसा अशी दखल घेवपाक तयार. हेचो शेवटी आम्ही सगळेजण उठून पेडण्या पोलीस स्टेशनाचेर मनुष्याचं जीवन धोक्यान घालपाची जो प्रकार केला संबंधित कॉन्ट्रॅक्टराचेर त्याची लेखी कंप्लेंट आम्ही सादर केला. आम्ही ह्या माध्यमांतल्यान पेडणे पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक श्री दत्ताराम राऊत सर हांकां आमी एट प्रेझेंट देव बरा करूं म्हणतो की तेंच्यांनी तातडीन दखल घेतली. तातडीन दखल घेवन तेंच्यांनी फाल्यां 11:30 सुमार संबंधित कॉन्ट्रॅक्टराक, असिस्टंट इंजिनियराक सगळ्यांक आपयल्यात टेलिफोनिकली असं तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां. आणि ह्याच्या फुडें जर कांय जावं ना जाल्यार आमी न्यायालयाचा दार ठोठावन तेचेर FIR रजिस्टर करचे. हाचे आदी जाणे हजारांनी झाडां लासून उडयल्लीं आनी तरीकय ताचेर कारवाय करपाची कापजदाद त्या वेळा वयल्या मंत्र्याक सुद्दां जाली ना. तेकाच अंडरग्रावंड केबल घालपाचें काम दिलां आनी तो कोणाचीच परवानगी घेनासतना भर पावसांत हाडबडीत कामां करपाक लागला. सरकारी यंत्रणाच कशी बेकायदेशीर तरेन काम करता तेचेर उजवाड घातलो जगन्नाथ पार्सेकारान. हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हो कॉन्ट्रॅक्टर सुरवातीकच आमकां एक अनुभव ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचो. ज्या टायमार सबस्टेशनाची जागा जुनशे साफसफाई करपाक घेतली त्या टायमार ह्या मनशान ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान थंय साफसफाई करता आसतना जी काळजी घेवंक जाय आसली ती काळजी घेवंकच ना. तेचेर वयर मोठी गोष्ट म्हणजे थंय आग घालून सगळीं जी झाडां आमच्या भुरग्यांनी गेली 4,500 झाडां ह्या कॉन्ट्रॅक्टान जावन उडयल्ली. तेचेर प्रत्यक्ष आमदार गेल्लो, थंय पाहणी केली, तेचेर FIR फायर करतले म्हणून सांगला, पूण कांयच सांगना. आयज एक गोष्ट लक्षात येता की सरकार खंयचें काम करता आसतना स्वता सरकारी यंत्रणाच बेकायदेशीर कामां करपाक लागता. पण भर पावसांत खंयचेच परमिशन न घेता आयज केबलाचें काम सुरू जालां. आयज एके वाटेन खंय तरी रस्त्यार माती आसा म्हण दुसऱ्या रोडान वयतलो जाल्यार थंयसरय माती आसा, गाडये सुटाना, कसलीच प्लॅनिंग ना. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवचें राजकारण धवळ्ळां, खास करून नगरपालिकेचें. शुक्रारा घनश्याम शिरोडकाराक नगराध्यक्ष म्हणून वेंचून हाडलो आनी रोखडोच अविस्वास थाराव हाडपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यो. पूण घनश्याम म्हणटा आदी म्हजें काम पळयात आनी मागीर अविस्वास बी कितें म्हणटात तो दाखयात. पळयात.
नव्यान वेचून आयिल्लो मडगांव नगरपालिकेचो अध्यक्ष घनश्याम शिरोडकारान संसदाची पळोवणी केली. त्या वेळार अविश्वास हाडपाच्यो हालचाली चल्ल्यात अशें ताणें मिडियाक सांगलें. 2 वर्सां भितर पुराय संसदो नितळ करून सांजवेळार थंय भोंवपाक मेकळी सुवात तयार करतलो म्हणपाचेंय ताणें सांगलें. 12 वर्सां पयलीं हांगा आयिल्लो चेअरमॅन म्हणून हांगा आयिल्लो. हांवें हांगासर कावन्सील मिटींग घेतिल्ली विथ लंच. तेन्ना इतलें हें सगळें क्लीन आशिल्लें कळ्ळें न्ही. म्हणजे पळय तुमी आतां पासून थंय गेलो हांव सगळें चॅक केलें. भरपूर वारो बिरो येता पण हांव बिचार बसून वचपाक गरज ना. म्हजो प्रयत्न आसतलो की 1 वर्सां 2 वर्सां भितर सगळें क्लीन करून लोकांक एक सायट सीइंग करपाचो हांगा येवपाक इवनिंग भोंवपाक वाज घाण कांय ना असो म्हजो प्रयत्न आसतलो. त्या कामां आज त्या हाचे फुडें सरिल्लो आसा हांव. कांयच चसपाना हांगा. हांव डेली हाफ डे हांगा आसतलो. ऑफिस सगळें हें करपा लायलां. कितें कितें कमी आसा ते सगळ्यो वस्तू म्हजे कावन्सिलर सगळे जे आसात म्हजो रिक्वेस्ट सगळे कावन्सिलरांक त्याने म्हजे केन्ना केन्ना टायम मेळटा. स्पेशली वॉर्ड कावन्सिलर बाब सदानंद नायक त्याने हांगासर विजीट मारीत रावची. त्याने हांगासर हें पळोवचें. सगळे कावन्सिलरांक म्हजो रिक्वेस्ट तुमी हांगा विजीट दिया. सगळ्यांनी विजीट दिल्यार हें क्लियर जातलें सगळें. घनश्याम सांगता आपल्याक पार्टी पॉलिटिक्स लागना. कोण कित्याक अविश्वास थाराव हाडटा ताचेर रजाव ताणेंच सांगचें. आयकात घनश्याम शिरोडकाराक कितें सांगपाचें आसा तें. म्हाकाय तें कळ्ळां म्हज्या कानार पडलां. आय हॅव नो प्रॉब्लेम. कोणाक कित्याक नो कॉन्फिडन्स हाडटा तें तांकां लोकांक सांगचें पडटलें. काम करतगर तो फेलियर जालो जाल्यार नो कॉन्फिडन्स हाडप न्ही. कामूच सुरू केलें ना हांवें आनी म्हजेर जर नो कॉन्फिडन्स हाडटा तें तांकां उत्तर दिवचें पडटलें हांवें न्ही. कित्याक म्हजेर नो कॉन्फिडन्स ते हाडटात ते कळ्ळें न्ही. हांव म्हज्या कामा भितर आसा. हांवें काली कामा भितर आशिल्लो. आजूय हांवें सुरवात केल्ली आसा. शेनवार आयतार म्हाका कांय लागना. हांव आयतारचो आसतलो हांगा कळ्ळें न्ही. आनी ते कित्याक हाडटा नो कॉन्फिडन्स तें म्हाका कांय खबर ना. कित्याक पार्टी पॉलिटिक्स हांगा ना कळ्ळें न्ही. हें कोण हाडटा तूं म्हणटा तशें म्हाका कांय खबर ना. बीजेपीचे लोक हाडटा म्हणून ते कित्याक हाडटा हांव नकळो. दे हॅव टू रिप्लाय टू द पीपल. लोकांक सांगचें पडटलें म्हजे सारक्या मनशाक काडून कित्याक कोण हांव नाका कित्याक. म्हाका चान्स दिवपा जाय न्ही. म्हाका 6 म्हयने दिया वर्स दिया म्हजें काम पळयात. फुडें रावपाचें ना रावपाचें मागीर ठरया. आतां हांव आयलो तो कितें हें करून लोक कितें भानगडी करून येवना. हांव लोकशायेंतल्यान निवडून आयला. लोकशायेंतल्यान निवडून आयिल्ल्या लोकांक हे देवळांनी व्हरून हातान नाल्ल दितात आनी शपथ घे म्हणटात हें म्हाका कांय कळना. आमी 25 जाण आसा न्ही. तो 26 रस्त्या वयलो कोण हाडून आमकां कांय मतदान करूंक मेळना. 25 सगळ्यांनी मतां पळयलेलीं आसा. आतां तेजे भितरल्यान जर थोड्यांक जर म्हाज्या कामाची पद्दत जर बरी दिसली म्हणटा फुडें हांव बरें करतलो अशें जर दिसता त्या लोकांनी मतदान केलां आसतलें. चान्स दिवपा जाय. बाबा हांव करता काय ना तें पळोवपाचें. बेटर पार्टी पॉलिटिक्स सांगपा लागना. दीस इज ऑटोनॉमस बॉडी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गोंयांत 17 वर्सां सकयल्या बायलां खातीर फिफा विश्वचषक जातले हाचेर शिक्कामोर्तब जाला. विश्वचषक लागून विमोचन सुवाळो राजभवनांतल्या दरबार हॉलांत जातलो. उपरांत 10 ऑक्टोबराक बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत उक्तावण करतले. तेच्या आदी 3 दिसांचो कार्निवल जातलो. गोंयच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर 2 सेमीफायनली सयत 16 मॅची खेळटले. खेळा मंत्री गोविंद गावडेन म्हायती दिली. बायलांच्या अंडर 17 फिफा विश्वचषका आदीं फातोर्डेच्या PGN स्टेडियमाची पळोवणी करतना खेळा मंत्री उलयतालो. PGN स्टेडियम हो मुखेल स्टेडियम जातूंत मॅची जातल्यो जाल्यार 4 स्टेडियम सराव सत्रा खातीर तयार दवरतले. कितेंय चुकीचें जालें जाल्यार आनीक एक स्टेडियम स्टँड बाय दवरला अशी म्हायती गावडेन दिली. कामां चालू आसात. 25 सप्टेंबरा मेरेन सगळे स्टेडियम तयार जातले. त्या उपरांत थळाव्या फिफा संस्थेक ते दितले अशेंय ताणें सांगलें. आयकात. आमचो 21 जें आसा तेजो लोगो लॉन्चिंग सेरेमनी आमचे राजभवनाचो दरबार जो हॉल आसा त्या हॉलान जातलो. तदनंतर फ्रिक्वेंटली 2 दीस 22 आनी 23 तारीख आनी 24 तारखेक कंटिन्युअसली कार्निवल जातलो. आनी 10 ऑक्टोबर ताजें रितसर उद्घाटन आमचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातलें. आमी डेडलायन दिल्ली आसा. टार्गेट दिल्लो आसा की 25 सप्टेंबर म्हणल्यार सगळेंच काम जें आसात PGN ग्रावंडाचें तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक. ताज्या व्यतिरिक्त आमचे उतोर्डा ग्रावंड आसा. त्याच प्रमाणे आमचो तिलक मैदान आसा आनी त्याच प्रमाणे आमचे बेनावलीम ग्रावंड जो आसा
ह्या तिनूय ग्राउंडाचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आसात. वी हॅव ऑल्सो ऑप्टेन द फायर एनओसीस अँड ऑल दॅट. आणि बाय 20th September ऑल द ग्राउंड्स विल बी हँड ओवर टू द फिफा कमिटी, जी लोकल जी कमिटी जी आसात तांकां आमी हँड ओवर करतले, इन्क्लुडींग इन्स्टॉलेशन ऑफ द एसीस, इन्क्लुडींग फायर इक्विपमेंट्स टू बी इन्स्टॉल्ड, आणि बाकीचे CCTV कॅमेराचे जे काम जे आसा ते बाय 25th September म्हळ्यार पूर्ण करपाचे आमचे सगळे इंजिनियर्स आणि बाकीचे सगळे ऑफिशियल्स जे आसात ते वॉर फुटिंगाचेर काम करता. जो गोल पोस्ट जो आसा तो आमी थोडीशी 2.5 आमी रिड्यूस केल्ली आसात बिकॉज ऑफ द वुमन्स वर्ल्ड कप आनी एज पर द फिफाज गायडलायन्स रूल्स अँड रेग्युलेशन. ज्या तरेन तुमी एक पळयतात की फातोर्डा स्टेडियम परत एकदां ग्रीन लस्टी जाल्लो आसा आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट फर्स्ट टायम म्हणजे गोंयचो हो फातोर्डा PGN स्टेडियम हो एकूच असो ग्राउंड आसतलो एक्रॉस भारतभर की ताजेर आमचे एक हायब्रीड पीच आज आमी करपा खातीर हातान घेतिल्ली आसा. ह्या PGN स्टेडियमाचेर 16 मॅचीस आणि 2 सेमी फायनल्स जातल्यो, म्हणजे एकंदरीत 18 मॅचीस गोंयकारांक आणि सबंद भारताचे जे फुटबॉल लवर्स जे आसात तांकां पळोवपा खातीर मेळटल्यो. आमचे टेक्निकल सेल तेच बरोबर एडमिनिस्ट्रेटीव जे ऑफिस जे आसा ते ह्या संदर्भात आमी काम करतात. फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या संदर्भात आज पर्यंत आमी 12 crores आमी ऑर्डर्स इश्यू केल्ले आसात. थोडेश्यो आमी 2-3 ग्राउंड आनी प्रॅक्टीस इन्क्लुडींग नॉट ओन्ली द PGN स्टेडियम. न्ही फाल्यां सकाळी कितें आसा मिसअंडरस्टँडींग जावपाक जायना, कारण ऑलरेडी आमचे त्याचे व्यतिरिक्त म्हणजे 6 ग्राउंड आसात. तातूंचे 4 ग्राउंड सामके प्रॅक्टीस मॅच आसतले आणि 1 ग्राउंड हो PGN आसतलो आणि 1 ग्राउंड आमी स्टँड बाय दवरलेलो आसा. इफ समथींग कितें जर अरोज जर जालो जाल्यार आमी स्टँड बाय दवरलेलो आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. ह्या सप्तकात वत पळोवपाक मेळ्ळें. आयतारा चडावत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जावन वातावरण गरम उरतलें, जाल्यार कांय कडेन पावस मदींच घालून घेतलो. हवामान विभागाचो अदमास. IMDच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 5 दिसांक वातावरण सुकें उरतलें. हलक्या पावसाची शक्यता आसा, पूण व्हडल्या पावसाचो अदमास ना. हवामानाच्यो सगळ्यो शिटकावण्यो कमी केल्यात, जाल्यार गोवा महाराष्ट्र दर्यादेग वाठारांतल्या नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. आयतारा वातावरण सुकें, 21 मेरेन हलको पावस. आयतारा चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. बोट दनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.